नमस्कार म्हज्या भावा भयणांनो आनी इश्टांनो. आयज हांव घेवन येयलां एक ल्हानसो लेख. खरो इश्ट. इश्टागत एक गोड नातें. तें आपसूकच जोडलें वता. आयज एक इश्ट आपल्या एका इश्टाक म्हणूंक लागलो, इश्टा, तुवें जें कितें आयज केलें ताचे उपकार हांव विसरतलो कसो? खरें सांगता इश्टा, हांव आयज सामकोच गळून पडिल्लो. तें आयकून ताचो इश्ट म्हणूंक लागलो, हें आनी कितें उलयताय रे भावा, तुका हांव पावचो ना अशें जावचेंच ना. तुजेर जें संकट आयिल्लें तें म्हजें आशिल्लें. तें आयकताच इश्टाच्या दोळ्यांत दुकां भरलीं. तो म्हणूंक लागलो, हय, मानतां, पूण हांव इतको हारिल्लो की म्हाका हे वेळार कोणाक सांगूं, कोणाक उलो मारूं अशें जाल्लें. पूण तूं एका उल्यान धांवून आयलो. तूं म्हाका पावलो, बेगोबेग सगळें केलें. देखून हांव हांगा आसां. तूंच म्हजो खरो इश्ट हें हांव व्हड मनान आयज सांगतां. बाकी सगळीं फकांडां इश्टा, बाकी सगळीं फकांडां. ताचो इश्ट म्हणूंक लागलो, अशें कित्याक म्हणटा? बाकीचे ते वेळार काम आशिल्लें म्हणून आयले नासतले. आसतात न्ही सगळ्यांक कामां. तशें चिंतप लेगीत बरें न्हय. हांव आसा न्हय, चल. आयज हांव तुका असो आधार जावंक पावलो हें तुजेच पुण्यायेन. हांवच नाशिल्लो जाल्यार तुका कसो पावतलो आशिल्लो? तुवें म्हाका कोरोना वेळार आपली पर्वा करिनासतना म्हजी कशी काळजी घेतली, म्हज्या कुटुंबाची सेवा कशी केली आनी हांव जाणां. हे संवाद दोगां इश्टां मदले आसात. ते दोगी एकामेकाच्या आदारान आयज जगूंक पावले. हय, जांचे कोण नाशिल्ले अशें न्हय. तुमच्याय मनान आयलां आसतलें की तांचें कोणूच नाशिल्लें काय? हो प्रश्न मनांत येवंक शकता, कारण तशेंच हांव उलयलां. तांचे खूब जाण आशिल्ले, पूण ते वेळार सगळींच एकाच संकटान सांपडलेलीं. कोणाच्या तरी आदाराची गरज जाय आशिल्ली, तशी तांचो तो वेळ आशिल्लो. एक सुविधा आसून लेगीत तांच्या त्या संकटा वेळार खरो आदार असो तांकां नाशिल्लो. तांणी आपले काम धंदो सांबाळून आदार केलो. जे इश्टान ताका आपले काम धंदो सांबाळून आदार केलो, तो प्रसंग एकट्याची अख्खी फामिली संकटां सांपडलेले वेळार. तर दुसरो कोरोना वेळार आपले अख्खे फामिलीक शेणून बशिल्लो. खरो इश्ट असो आसता, जाका आपल्या इश्टाची बेपर्वा न्हय तर पर्वा आसता. खरो इश्ट आपल्याक दीस रातीची लेगीत पर्वा करिना. वाऱ्यार उबिल्लो संवसार लेगीत उबो करूंक आदार जाल्लो खरो इश्ट आसता. आयज एका वेळार आपली मनशां तोंड घोंडायतात, पूण जो खरो काळजान जावन मोग करपी इश्ट आसता तो तुका केन्नाच सोडिना. म्हजे कडेन आसता अशें ना, पूण पयशांचो न्हय तर हाताक धरून परत उबो रावूंक आदार जावपी जो आसता तो खरो इश्ट आसता. आयज काल मनीसपण हें सवाय ना. तें खूबच म्हारग जालां. आतांचे इश्ट बी आपल्या सुवार्थी करते आसताल्यात. खरेंच आयचे इश्ट सुवार्थे पुरतेच जाल्यात. अशा वेळार एक असो इश्ट आसता जो आपली कामां झक मारली अशें मनान हाडटा आनी एक बरो इश्ट कसो घरांतलोच कसो वावुरता. ती दुकां पुसता, तो आपल्या इश्टाक हांसयता, धीर दिता, तो खरो इश्ट आसता. तो आपल्या इश्टाक दुख्ख हें लागूंक दिना. नाती लेगीत एका वेळार विकता, पूण खरो इश्ट असो आसता हें सिद्ध करपी इश्ट बी चुकून ह्या संवसारांत आसात हाची देख वयले एकामेकाक पावलेले, चलयलेले, भरयलेले इश्ट आसात. अशा तरेचो खरो इश्ट जावपाचो दर एकल्यान यत्न करप ही आयच्या काळाची गरज आसा. अशी गरज कमी जावं दिवची न्हय तर ती खरो इश्ट जावन वाडतच रावची. हे म्हजे विचार आसात. इश्टांनो, म्हजो हो ल्हानसो लेख तुमकां कसो लागलो हें जरूर कळोवचें.
देव बरें करूं.